पण सालेगांवचे लोक इन्क्लुडिंग वन MLA ताका ओपोज करता. ऑलरेडी प्लांट थिंगा आसा. आतां वेस्ट हा तितलोच येता, तेजेकून एक्स्ट्रा वेस्ट येवचो ना. सो आमचो प्लांट जो साऊथ गोवा जाता रेडी, जो साऊथ गोवाचो वेस्ट आतां आमकां येता. साऊथ गोवा म्हणजे लोकांचो न्हू हो, ऑल द शॅक्स, जी शॅक्स आहा तितल्याचो वेट वेस्ट आमकां येता. जितकी गव्हर्मेंटाची शेकां आहा बिचार, रायट फ्रॉम पेंजीम म्हणजे सानांद्रे आसूं ते सारके काणकोण पैंगीण पासून आसूं, तेंचो वेट वेस्ट आमकां येता. तो बंद जातलो, तो साऊथ गोवा वयतलो. सो वी आर गोइंग टू बॅलन्स. तो बंद जालो, हो चालू जालो. सो तोय प्लांट, काकोरा प्लांट वील बी रेडी बाय ऑक्टोबर टू नोव्हेंबर, ही गॅरंटी दिता. आमी बेश्टे उलयना. आतां नेक्स्ट वीक आमी विजीट करतले प्लांटान, सगळे मिडियाक घेवन वयतलो दाखोवपाक की काम खंय पावलां पळय तें. आमी 10 crores ऑलरेडी रिलीज केले. पॅन्डेमीक आसतना 10 कोटी आमी ते कॉन्ट्रॅक्टराक रिलीज केले, जे 25 कोटी आमकां नाबार्डान दिल्ले आयज न्हू 2 वर्सां पयलीं. लेट मी जस्ट टेल यू, 2 years बॅक नाबार्ड गेव अस 25 crores टू स्टार्ट द प्लांट. पूण खंय तरी वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री नासली म्हणून ते फाटीं उरले. दॅट इज वाय आय इम्प्रेस्ड अपॉन द चीफ मिनिस्टर. ही मिनिस्ट्री जावपाक जाय आनी कोणें तरी ते फॉलोअप करूंक जाय ऑन डेली बेसीस. सो त्या खातीर हे जे पयशे सरकाराक दिल्ले नाबार्डान ते हांवें यूज करपाक घातल्या. आनी सेम वे आमचो सालिगांव प्लांट इम्प्रुवमेंटाकूय पयशे येयल्ले आहा आमकां. 104 crores फ्रॉम बँक ऑफ महाराष्ट्रा विथ अ व्हेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंट्रस्ट 5%. ते आमी वी आर पुटींग टू यूज. Pedney, the foundation stone has been laid n number of. No, not foundation. They have already set up that some nonsense plant. High Court has come down very heavily on them. The public exchequer money is being siphoned off over there. Investigation needs to be done. Chief Minister should put up a investigation on that agency who said, I will give you all this plastic to fuel. This is only on air. तो वाऱ्यार उलयता. हें कांय जावपाचें ना. सारकी वेस्ट ट्रिटमेंट जी गोंयांत जाता ती आमचेच प्लांटान जाता. आनी हांवें खंयसरूच पळोवंक ना ते सगळे. हांव म्हणना आमचो प्लांट बरो म्हणून, येवन लोकांनी पळोवचें. तेंचो चलपाचो ना, ती सगळीं फकाणां आहा. आनी ही फकाणां जी आहा हें हायकोर्ट तांकां कितें आहा पळय तें नेक्स्ट हियरिंगाक दितलो. And including I am saying that contractor will be even jailed for that the bluff what he is playing on us. तो फ्यूल म्हणटा तो जावपाचो ना. तेंचे कडेन टॅक्नॉलॉजीच ना. ते कितें तरी खंयचे तरी हाडल्या तेणी टॅक्नॉलॉजी खंयचे तरी एका गांवची विदीन इंडिया. आय एम नॉट सेयींग इंडिया डजंट हॅव द बेस्ट टॅक्नॉलॉजी, वी ऑल्सो हॅव. बट तेंचे भितर जे हें आसपाक जाय म्हणजे कितेंय चलता. म्हणजे कोण तरी येयलो कन्सल्टंट आनी एक दिले, एक धाकटुले प्रेजेंटेशन आनी तितून गव्हर्मेंटाचो टेंडर घेतलो, पयशे खाल्ले गेले. तुमी आख्खे गोंयान स्टडी करा, ह्या पयलींची स्टडी करा, कितले वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट घातले पळय ते. 5-5 कोटी मोडून प्लांट घातलेले आहा. वेदर इट इज बिचोले आसूं, वेदर इट इज साकळे आसूं, वेदर इट इज कुंकोली आसूं, वेदर इट इज मारगांव आसूं, वेदर इट इज हिंगा आसूं सोसड्यार आनी सडा. वचून पळया तुमी. हे 3-3, 4-4 कोटीचे प्लांट घातलेले आहा. आनी हे एकूय प्लांट थिंगासरलो चलना. ही सगळीं फकाणां.